शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. निधी खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचे राज खरेंच तांचें. Alleluia, 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 Alleluia. Survispor तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. Mateva pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. जेजून आपल्या आशिसांत म्हटले, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारी तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेळको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे कास्तेक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जाय जाल्यार तुवें सरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाड्या बरोबर वाटेर आसनाच तुमचे मदें उपरासलोलो तोंटो बरे भाशेन संपय. नाजाल्यार गोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोंडकोणीत पडशी. हांव तुका खरें सांगतां, निमणी दोमडी फारी करीसर तूं थंयसरलो सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणानो, ह्या दिसांनी आमी दोंगरावेली सायबीण हाची नोवेनां कोत्तात. आयज जावन आसा 5वो दीस आनी आमी ह्या दिसांनी ह्या बायबलांतले आदल्या करारांतले 10 मानामेंत 10 उपदेश घेवन आमी ताचेर नियाळ कोत्ता. आनी आयज हो जावन आसा 5वो उपदेश, डू नॉट किल, जिवेशी मारूं न्हय. आनी ह्या बाबतीन आमी आयची वाचपां विंचून काडल्या. पयलें वाचप उत्पत्तीचें 4. तुमी आयकलां आनी तुमी जाणात काणी केन एंड एबल. प्रितीच्या भावणेनो, जायत्या फामिलींनी एक मेन प्रॉब्लम आसा. ज्या फामिलींनी 2, 3, 4 भुरगीं पळय आसात त्या फामिलींनी चडसो हो प्रॉब्लम जाता. आनी तो प्रॉब्लम म्हणटा तो सिबलिंग्स रायवलरी. सिबलिंग्स रायवलरी म्हणजे भाव भयणां मदें केस्तांव, भाव भयणां मदें झगडीं ल्हानतान सुरू जाता. ती जायते पावटी माय पाय मोदतोच बॉन जाता, पूण दुसरो आकार, दुसरें रूप घेता. बाटा बेसांक लागून झगडीं. हें अशें कित्याक घडटा? जेन्ना एक भुरगो एका फामिलीन जल्मता, एका जोड्याक जल्मता, माय पायक जल्मता, पयले फावट लग्नाचें म्हणटोच त्या भुरग्याक सगळें एटेन्शन मेवता.
सगळें एप्रिसिएशन मेळटा. आनी जेन्ना दुसरें भुरगें जल्मता तेन्ना मातशी पयल्या भुरग्याच्या काळजान मातशी जेलसी भितर सोदता, नॅचरल जेलसी. आनी मागीर जायतीं चिंतनां आनी कल्पना भितर सोदता. जेन्ना एक आवय वा बापूय दुसऱ्या जल्मल्ल्या भुरग्याक चड मोग दिता, चड एटेन्शन दिता, द फर्स्ट वन, द एल्डर वन फील्स अ बीट निग्लेक्टेड. आनी मागीर कितें जाता, हो भुरगो व्हडलो माय पायक हेट करिना, ही बिगिन्स टू हेट द सेकंड एंट्री, दुसऱ्याक वा तिसऱ्याक वा चवथ्याक वा निमाण्याक. आनी असलें सिट्युएशन येयलें म्हणटच आवय बापायनी चतूर रावून तें टेन्शन तांचे मदें जाता, सिबलिंग्स रायवलरी तें डिफ्यूज करूंक जाय, ना जाल्यार तें जोड्यार पडोंक शकता फुडाराक. अशेंच कितें घडलें हाच्या पयल्या वाचपान. केन एंड एबल, तुमी स्टोरी जाणात. केनान आपल्या भावाक आबेलाक मारलो. केन वॉज नॉट बॅड. आमी सदांच आयकलां केनान ताका मारलो म्हणजे तो बॅड, तो वायट, ताणें तशें करूंक फावना, तो बरो न्हू. बट एक्चुली देर वॉज अ कायंड ऑफ सिबलिंग्स रायवलरी. केनाकूय जाय आसलें देवा बापाक इम्प्रेस करूंक. आबेलूय आपलें सदांचें काम करून बऱ्या भाशेन देवाक तो मानतालो. पूण जेन्ना सदांचे भाशेन ते देवाक आपलें योद भेटयतात, आपलें गिफ्ट भेटयतात, God accepts the sacrifice of Abel, but not of Cain. आनी मागीर कितें जाता, jealousy जाता. म्हणजे I tried to impress God, but he is not impressed. He is impressed with your offering. हें कित्याक? जोरी तो तूं नासलोय जाल्यार God would have accepted my sacrifice. म्हणजे in simple words, जो मनीस ताच्या काळजान नाटकाय कुनाटकाय येता, jealousy येता, he thinks it is actually a trap. He thinks that he or she deserves more. I deserve attention. I deserve respect. I deserve appreciation. तूं भितर सरला, म्हजें अटेन्शन 50-50 जालें, म्हजें एप्रिसिएशन 50-50 जालें. I don't want to share with you. I deserve more. This is the basic principle behind every sibling rivalry. आता आदल्या कोरारान जायते एग्जाम्पल आसा. वी हॅव द फेमस जेकब आनी इसाव, दोग भाव. तांच्याय मदें ही सिबलिंग्स रायवलरी आसली. मोइसेस म्हणून व्हडलो फुडारी आदल्या कोरारांतलो, सगळे ताचे काणी जाणात. पूण हाव मेनी ऑफ यू नो द स्टोरी ऑफ मिरियम? मोसेस आनी मिरियम भाव भयणां, तांच्याय मदीं सिबलिंग्स रायवलरी चलताली. यू हॅव हर्ड अबाउट जोसेफ, जुझेन ताचे भाव, तांच्या मदीं जी रायवलरी आसली, सिबलिंग्स रायवलरी, जायती पिक्चरां जाल्या, तियात्र जाल्या, व्हडल्या आर्टिकलां, व्हडल्यो स्टोरी बरयलेल्यो आसात. द स्टोरी इज फेमस. अगेन इट इज द सेम केस. हे ताचे भाव, जुझेचे भाव म्हणटा, वी डिजर्व मोर. पूण आमचो बापूय तुजो मोग कित्याक सुबेज कोत्ता? आमचो मोग कित्याक उणें कोत्ता? तुका एटेन्शन सुबेज कित्याक? आमकां एटेन्शन उणें कित्याक? बरे बरे कपडे, बरे बरे गिफ्ट्स तुका दिता, आमकां कित्याक दिना? So this siblings rivalry is plenty in the Bible, and we see it every day in our families, in our neighborhood. आता कितें आहा? One important difference. Who deserves more? Who deserves more? Is it me? Is it my brother? Is it my sister? Who deserves more? आता Exodus chapter 20 verse 2, सर्वेस्पर देव यावे बरयता, हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्या. म्हणटच हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी पोरजां. तुमचे मुखार आनी दुसरे देव आसोंक फावना. Here now God is becoming jealous, you see. You have to only give your attention to me. तुजें दान मोन म्हजेर आसूंक जाय, दुसऱ्या देवांचेर न्हू, कुड्ड्या देवांचेर न्हू. So in other words, what God is telling is, I deserve your 100% attention. And हे मागीर Isaiah chapter 42 verse 12, Isaiah chapter 42 verse 12,
Let them give glory to God. Let them give glory to God. आम्ही या संवसारान जियेत आसतना आमच्या चिंतना उद्देशी, आमच्या कोरण्या उद्देशी, आमच्या उतरांनी आम्ही सगळी महिमा देवाक दिवंक जाय. म्हणजे we are not the center of our existence. God is the center of our existence. Ephesians chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. We are predestined for His purpose. देवाक आपल्याक जाय म्हणून तो आमकां रोचून हाडटा आनी आमकां रोचल्या उपरांत God is expecting that we only worship Him. असलें मोन घेवन आमी जिये जाल्यार ही सिबलिंग्स रायवलरी पळय आसा ती पयस जातली. Because the moment you give center place to God, पयलो वयलो जागो देवाक दिलो म्हणटच ह्यो बारीक बारीक वस्तू भितर सरोना. Because your concern is to please God, not to please yourself. आयच्या वांचलान जेजू म्हणटा दुसऱ्यांक जिवेशी मारपाची सोड खबर. तूं तुज्या भावाचे रागार जाय जाल्यार पडलें पाड. पातकान पडलोय. तुका न्याय सभेन वतले, तुका एके भाशेन कोर्टान वतले. So it is best that you don't get angry. आयज काल आमी आमच्या संवसारान कितल्यो किरम्यो, कितल्यो मर्डरी, कितली मोर्न आमी पळयता. I want to go into the root cause of all these murders, of all these killings. सगळें आतां सांगूंक जायना, थोड्योश्योच वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. F. Tennyson Jesse ताणें बूक बरयलेलो आसा Murder and its Motives. Murder and its Motives, written by Tennyson. पण तो आमच्या मुखार 6 categories of murder. लोक जिवेशी कित्याक मारता ह्यो कॅटेगरीज करून आमच्या मुखार तो दवरता. So there are 6 categories. The first category is gain or profit. म्हाका फायदो जातो जाल्यार हांव दुसऱ्यांक जिवेशी मारूंक रेडी आसा. That's the first category. म्हणजे सगळे आमी फायद्याचे आमी चिंता न्हू. फॅमिलीनी आमी पळयता एक भाव दुसऱ्या भावाक जोडी तर आपल्याक व्हडली प्रॉपर्टी मेळता वो फ्लॅट मेळता दुसऱ्या भावाक जिवेशी मारूंक रेडी. दॅट इज गेन ऑर प्रॉफिट. दुसरी कॅटेगरी जावन आसा रिवेंज. ताणें म्हाका दुखयला म्हणटच हांवें ताका जिवेशी मारूंकूच जाय मारतलोच. रिवेंज. बायबल म्हणटा रिवेंज बिलोंग्स टू गॉड नॉट टू अस. And a Christian should never take revenge. पण आयज काल क्रिस्तांवां भरपूर संवसारी जाल्यांत आनी संवसाराचें मोन घेवन तीं जियेतात. बायबल आमकां कितें सांगता तें वयल्या वयर जालां. म्हणटच दुसरी कॅटेगरी जावन आसा रिवेंज. थर्ड कॅटेगरी जावन आसा एलिमिनेशन रावंड. व्हिडिओ गेम खेळ्ळे भाशेन वा सम कॉम्पिटिशन केल्ले भाशेन एलिमिनेशन रावंड. म्हणजे जो मनीस म्हाका लायक जायना तो म्हज्या घरांत आसोंक फावो ना, तो ह्या गांवांत आसोंक फावो ना, ह्या वाड्यान ताका मारून उडोवंक जाय. एलिमिनेशन रावंड. गेट रीड ऑफ देम. दुसरी कॅटेगरी म्हणटा ती आयज आमी पळयल्या पयल्या वाचपान कुन्नाटकाय, जेलसी. हांव सदांच म्हणटा जेलसी, कुन्नाटकाय, नाटकाय जावन आसा काळजाचो कॅन्सर. कॅन्सर ऑफ द हार्ट. जेलसीक लागून या कुन्नाटकायेक लागून कितल्यो मर्डरी, कितल्यो किरमी जाल्ल्यो आसात. दुसरी कॅटेगरी म्हणटा ती लास्ट फॉर किलिंग. आमकां कुडींत एक आस आसा, कुडीची आस आमी म्हणटा सेक्शुअल लास्ट. तेच भाशेन थोड्याच्या मोनान एक लास्ट आसा, एक आस जिवेशी मारपाची. दे फील हॅपी अँड सॅटिस्फायड किलिंग समबडी. सो दॅट्स अनदर कॅटेगरी. आनी फायनली कन्विक्शन. गव्हर्मेंट मनशाक दोत्ता, कोर्टान वता, ओ दुसरो लोक मनशाक दोत्ता, कोर्टान वता, अँड ही इज प्रूव्ड गिल्टी दॅट ही हॅज कमिटेड अ सिन or crime and is punished. Capital punishment. That is conviction. So ह्यो जावन आसा कॅटेगरी. आनी ह्याच बुकान आनीक सो कॅटेगरी दिल्या what types of criminals. जे मनीस दुसऱ्यांचो जीव काडटा ते कसले मनीस. There are various categories again. First category is the accidental criminal. Accidental criminal म्हणजे रस्त्यार गाडी चलयता, hit and run case. सोरोप येवन गाडी चलयता, कोणाक मारून उडयलो, जिवेशी मारून तो पळलो. सो दॅट इज एक्सिडेंटल क्रिमिनल. देन देर इज सिट्युएशनल क्रिमिनल.
सिट्युएशनल क्रिमिनल म्हणजे कोणाक पोटाक भूक लागल्या जेवण सोदता आनी तो सुपर मार्केटान वयता चोदता आनी खूंय वयता शॉपार वयता चोदता आनी चोदता आसतना तो सांपडटा पुणून तो ताका जिवेशी मारता जेवण घेवन धांवता. इट्स अ सिट्युएशनल क्रिमिनल. आनीक हा इररेस्पॉन्सिबल क्रिमिनल. इररेस्पॉन्सिबल म्हणजे इडियोटीक, जबाबदारी घेयना, बेश्टोप मारप, इररेस्पॉन्सिबल क्रिमिनल. आनीक आसा न्युरोटीक. न्युरोटीक क्रिमिनल म्हणजे आउट ऑफ हेट्रेड. हांव दुसऱ्याक हेट कोत्ता. इट कुड बी इंडिविज्युअल, इट कुड बी अ कम्युनिटी, and this is more born through racism and caste system. रेसिजमाक लागून आमी जायतीं मर्नां वाचून आनी टीव्हीर पळोवन जाणा. सो दीस कम्स अंडर न्युरोटीक क्रिमिनल. आनी मागीर सायकोटीक क्रिमिनल. सायकोटीक क्रिमिनल म्हणजे अनप्रेडिक्टेबल. बरो मनीस सडनली कितें करता, कांयच कित्याक मर्डर करता, कित्याक जिवेशी मारता तें सांगोंक जायना. आनी दुसरो लोक मागीर सारको सरप्रायज जाता. ओ माय गॉड, we never thought he could kill. He looked so silent, so quiet, so nice. He killed. So this category is called psychotic criminal. And finally we have the professional criminal. Professional criminal म्हणजे कोणाक सुपारी दिता ताका जिवेशी मारूंक. इंग्लिशीन आमी म्हणटा snipers. There are also professional people who are hired to kill others. So these are the various categories of murderers or criminals. पुणून सगल्याच्या मना फाटल्यान एक राग आसता. ताकाच लागून जेजू म्हणटा, forget about murdering, do not get angry. इल्लोसो वेळ सारुया 2 मिनटां हो राग म्हणजे कितें. A few questions. What is the aim of anger? What is the aim of anger? Is anger wrong? Does God get angry? What does the Bible say about anger? पयल्या सुवातेर हो राग पळय आमकां येता ताजो हेतू कितें. सगल्यांक राग येता. तुमकां राग येता, म्हाकाय राग येता. आमी जायत्या पावटी फुर्रू जातात आनी थोड्या पावटी कांय कारणूच आसना. बट इरिटेशन इज डिफरंट आनी एंगर इज डिफरंट. इरिटेशन सगल्यांक जाता. इट कम्स एंड गोज विदीन फ्यू मिनिट्स. पूण राग म्हणटा तो जायते पावटी 1 दीस 2 दीस 3 दीस उरता. So what is the aim of anger? ह्या रागाचो हेतू जावन आसा आमचें मन, आमची उतरां आनी आमचें काळीज कंट्रोल करूंक. The aim of anger is to control ourselves. And when anger controls you, common sense takes holiday. Reason takes holiday. जर मनशाच्या जिवितान मनान काळजान राग पळय भरला, you can't reason out. उलोवप ताका सोजमना. बरो एडवायस, बरी बूद दिल्यार ताका सोजमना. ते कॉमन सेन्स पळय म्हणटा तें ताका सोजमना. वाय? दी एंगर कंट्रोल्स हिज मायंड एंड हार्ट. दॅट्स द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग इज एंगर रॉंग? इज एंगर रॉंग? जेजू म्हणटा न्हू रागार जायनाकात. इज एंगर रॉंग? नो. Ephesians chapter 4 verse 26. Ephesians chapter 4 verse 26. रागार जायात, पूण रागार जातोच पातकान पडो नाकात. When you're angry, do not sin. So you have a duty to have righteous anger. जेन्ना ह्या संवसारान थोड्यो वस्तू जाता त्यो सारक्यो ना, तेन्ना आमी रागार जावंक फावो. Do not stop, do not remain silent. एबॉर्शनां जातात. 5वा मानमेंट म्हणटा डू नॉट किल. एबॉर्शनां जातात. आमी सगलीं कोरोनाक भिता वयवना. सगल्यांक भिरांत पडल्या. कोवीड जावन मत्तली म्हणून सगल्यांक भिरांत पडल्या. पूण आख्या संवसाराक सुमार 5 ते 10 लाख लोक मेला थ्रू कोवीड ओ कोरोना. तुमकां खबर आसा कितलीं भुरगीं मेल्या एबॉर्शन जावन? The world has seen more deaths, millions of deaths through abortion than to any pandemic. Any pandemic. तुम्ही statistics घ्या. First is through abortion. Second is man-made wars. Man-made wars.
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर आनी ताच्या पयलीं कितलीं गेर्रां जालीं, लाखांनी आनी मिलियन्स लोक मेलो. इफ यू पुट स्टॅटिस्टिक्स टुगेदर, man has killed more people, more babies, more children through abortion and through world wars. So, it is important that we raise our voice and get angry sometimes. भुरग्यांचो एब्यूज जाता, थिंगासर राग धरूंक फावो, आनी ह्या रागान स्वता खातीर झुजोंक फावो. पॅन्डमीक चलता आतां आख्या संवसाराक. ह्या पॅन्डमिकाच्या नांवान जायत्यो थोडे कंपनीज आनी थोडे लोक फायदो घेतात, जावं दुडवांचो जावं दुसरो फायदो. हांगासर आमचें तोंड उकडून उलोवंक जाय. स्पीक अँड स्टँड फॉर द ट्रूथ. घरांनी जायते डॉमेस्टीक एब्यूज जाता. ह्या पॅन्डमिकाक लागून घोव बायलां मदीं कितलीं झगडीं आनी ह्या बाबतींत बायलेक बरोच मार पडटा. Lots of domestic abuse, sexual abuse, physical abuse. We need to speak up. असल्यो वस्तू जाता आसतना राग दाखोवंक फावो. समाजान जायतें वायट चलता. ह्या एनवायरमेंट आहा पळय त्या सगळें डिस्ट्रक्शन जाता. दी अर्थ इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. हें पर्यावरण आमी सगळें सांबाळूंक जाय. तेन्ना आमी उलोवंक जाय, राग धरूंक फावो. So, anger is good, but you should not fall into sin when you get angry. राग येलो कोणाक जिवेशी मारलो ते पातोक. राग येलो कोणाक दुखयलें ते पातोक. राग येलो गाळी मारल्यो, वायट उतरां उलयलीं, काळजाक तोपता तसलीं उतरां उलयलीं ते पातोक. So that's what Ephesians 4:26. Do not sin when you get angry. Does God angry? Does God get angry? Yes. आदल्याच स्कॉररान सुमार 150, nearly 256 references that God gets angry, but for a good reason, for righteous reason. Bible कितें म्हणटा? Do not be quick to get angry, control your anger. Ecclesiastes chapter 7 verse 9, Ecclesiastes chapter 7 verse 9, Colossians chapter 3 verse 21, Proverbs chapter 16 verse 32, Titus chapter 1 verse 7, and James 1:20. James 1:20. थोड्योशींच biblical quotations तुमच्या मुखार दवरता तुमकां आदार दिवंक. Why you should control your anger and when to express your anger. म्हणटच ह्या कोटेशनाच्या वयर तुमी नियाळ कोचचो. प्रितीच्या भावणीनो, ही दोन उतरां केर करच्या आदीं आमी सगळीं जाणां सायबीण मायन, दोंगरावेली सायबीण बागेवन सायमनाक बेंतीन दिता. हे बेंतीन कित्याक? तांची राखण करूंक, फॉर देयर प्रोटेक्शन, स्पेशली बिकॉज दे वर अटॅक्ड बाय द सॅरसिन्स. प्रोटेक्शन करूंक. हांव तुमकां म्हणटा, हे सायबीण मायचे बेंतीन आमच्या कॉपलाक बांदुया. नॉट लिटरली बट फिगरेटिवली, सिंबॉलिकली. म्हणजे कितें? टू प्रोटेक्ट आवर इवल थॉट्स. आमच्या मनान कल्पना येता, राग काडूंक, रिवेंज काडूंक, जिवेशी मारूंक. असली कल्पना पयस धरूंक आमच्या कॉपलाकूच आमी बेंतीन बांदूंक गरज. हे सायबीण मायन दिल्लें बेंतीन आमच्या काळजाक बांदून दवरुया. कित्याक? ह्या काळजान शिस्ता सगळी जेलसी. आनी ह्या नाटकायक लागून आमी जिवेशी मारूंक पावता, उलय नासतना रावता, आमचे संबंद, रिलेशनशीप आमी तोडटा. फॅमिलीन केस्तांव जाता. कित्याक? जेलसी, सिबलिंग्स रायवलरी. म्हणून आमच्या काळजाक बेतीन बांदुया टू प्रोटेक्ट आवर हार्ट्स. वस्तोऱ्यांक म्हणटा, तुमच्या कुसव्याक, तुमच्या पोटाक बेंतीन बांदात. जोरी तर मनान कल्पना येयली एबॉर्शन करूंक, भुरगें पाड करूंक, सायबीण माय तुमकां राखतली आनी सांबाळटली, आनी सायबीण माय त्या भुरग्याकूय तुमच्या कुसव्यान राखतली, सांबाळटली. Think symbolically and figuratively how you can use a scapular to protect your life, your family, your children. प्रदेश बाबूनो, ही थोडीच कल्पना आमी मनान दवरुया आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक. जशे परी आबेलाचे योद्न ऑफरिंग गिफ्ट देवाक मानले, तेच परी आमचें जिवीत देवाक मानूंक, कोणाचेंच वायट चिंतेन आसना, कोणाचोच राग धरिनासतना एक बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवंक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन.